गणेश चतुर्थी निमित्तान गोय हिंदू युवा शक्ती कडल्यान बोडगेश्वर देवळा मुखार आशिल्ल्या गिरी म्हापसा हांगा सैमीक रितीन पिकयल्लीं फळां आनी फुलां परवडपी दारांत आउटलेट सुरू केला। थळाव्या फुडारी आनी पंचायती वांगडच्या हाजिरेंत ह्या उपक्रमाचे उक्तावणे जाले। भक्तकांक उत्सवाची आनी दिसपट्ट्या गरजे खातीर शुद्ध आनी नितळ फळां व भाजी दिवपाचो हो हेतू आशिल्लो। श्री देव बोडगेश्वराक वंदन करता आणि जे गोवा हिंदू युवा शक्तींचो उपक्रम आज हातीन घेतलेलो आसा ते उपक्रमाक आमच्या गिरीचे सरपंच शुभमराव देसाय तसे पूर्ण त्यांची पंचायत मेंबर्स त्याच प्रमाणे आमचे सगळे यूथ यांच्यानी मोठ्या तरेन आमकां सपोर्ट दिल्लो आसा। जे आमचे गोयचे माननीय सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत आपल्या असेंब्लीन सांगलेले आसा की गोयच्या युवान आपलो खंय तरी बिझनस सुरू करपाक फुडें सरचें आनी चवथीचे औचित्य साधून जी फळां फुलां जे भायले परप्रांतीय येवन हांगा बिझनस करता ते आमचे गोंयकार कित्याक फुडें सरना असो एक आमकां सीएम साहेबान आमकां एक ताकद दिली फुडें सरपाक। तेंचे खातीर हांव सीएम साहेबाचें अभिनंदन करता आनी तांकां खूब खूब धन्यवाद म्हणटा। आयज गोवा हिंदू युवा शक्ती जे आमचे तरुण आसा ते प्रत्येकाचो वेगवेगळो बिझनस आहा तरी पूण ते आयज युवा एक आमच्या भुरग्यांक एक प्रेरणा दिवची म्हणून आज फुडें सरलेले आसा की फळां आनी फुलां ही चवथीक आमकां सगळ्या हिंदू धर्मियांक गरज पडटली ती शुद्ध फळां फुलां आमी सगळ्यांक उपलब्ध करतले। त्याच प्रमाणे मार्केटान जी फळां फुलां आमकां मेळटा की आमी म्हणटा की चवथीचो जाल्यार आमचो सण उत्सव जाता तेन्ना फळांची रेट खूब वाडटा म्हणजे ती आमकां खंय तरी सण उत्सव करतना ते म्हारग मेळटा ते आमी एक हेची दक्षता घेतली की ही फळां फुलां आमच्या गोंयकारांक स्वस्त दरान कशी मेळटली हाची आमी फूल तयारी केल्ली आसा आनी तशीच दितली आनी हांव आनी एक मागता की सगळ्या गोंयकारांकडे तरुणांकडे की आमी सगळो सपोर्ट करपाक तयार आसा फायनान्शियली तयार करपाक सगळी फळां फुलां उपलब्ध करून दिवपाक तयार आसा। तेंच्यांनी गोंयभर ही फळां फुलां इकची आनी आपल्या स्वताच्या पांयार उबे रावचे आनी आयज जी आमकां सपोर्ट करपाक आमचे पंचायत तशें आमचे गिरीचे पंचायत तशें वेगवेगळ्यो हिंदू संघटना आज हांगा आयिल्ले आसा सगळ्यांचे धन्यवाद मानता आनी अशेंच एकामेकाक सहाय्य करुया आनी अशेंच हिंदू धर्माक फुडें काडया। जय श्रीराम। जय श्रीराम। पयलीं म्हणजे हांव अभिनंदन करता सुजन नायक आनी तेजी टीम जी आसा हे स्टॉल हांगासर स्टार्ट करपाक तेंचें अभिनंदन आनी अशेंच म्हाका दिसता आमच्या गोंयच्या लोकांक आनी गोंयच्या भुरग्यांक फुडें काडूंक आमी इनिशिएटीव घेवंक जाय आनी म्हाका दिसता जे पंचायती आसा त्या लोकांक सपोर्ट करूंक जाय हे फुडाकार घेवपाक आनी आमच्या लोकांनी हांव लोकां कडेन मागता की ह्या गणेश चतुर्थीक आमचे जे गोंयकार आसा आनी कोण बिझनस करता तेंच्या कडल्यान घेवची आनी हांव गिरोडकारां कडेन मागता की तेंच्यांनी हांगासर हे बोडगिनी जे स्टॉल आसा रायट ऑपोजीट बोडगेश्वर टेम्पल गोईंग टू ग्रीन पार्क थंयसून सगळे शॉपिंग करचे चवथीक तेंचे कडेन माटोळेचें सामान फुलां तशी फळां आसा। त्यांचा आनंद होत आहे की अनेक वर्षांपासून आम्ही वाट बघत होतो की आपल्या हिंदूंना गणेश चतुर्थीच्या निमित्ताने गणेश भक्तांकडूनच फळांचा जो भाग आहे तो मिळू शकेल आणि आजपासून इथे सात्विक फळांची विक्री सुरू केलेली आहे। तर सर्व हिंदू बांधवांना एक आवाहन करते की यंदाच्या वर्षी गणेश चतुर्थीसाठी आपल्याला जी काही फळावं लागते म्हणजे गणपतीला आपण जो काही नैवेद्य म्हणून ठेवणार आहोत तर तो सात्विक असावा या दृष्टिकोनातून आपण इकडनंच ही फळं घेऊया। हे जे आहे आपण माननीय पंतप्रधान मोदींनी पण सांगितलेलं आहे की बी इंडियन बाय इंडियन तर त्याच उद्देशाने आपण इथे हा स्टॉल जो सुरू केलेला आहे हिंदू युवा शक्ती वाहिनी यांनी सुरू केलेला आहे। मी त्यांच्या सगळ्यात प्रथम अभिनंदन करते की त्यांनी कष्ट घेऊन हा सगळा भाग उभारलेला आहे तर त्यांच्या या कष्टाला फळ मिळावं म्हणून सगळ्यांना परत एकदा आव्हान आहे की गणपतीला यंदा कुठून घेणार आपण सगळे साहित्य हिंदू युवा शक्ती वाहिनीकडून। नमस्कार। गोवा हिंदू युवा शक्ती आणि एक तोखणाय करपासारखो उपक्रम ह्या वर्सा घडोवन हाडला। फाटल्या फावटी आमी दसऱ्याक पळयल्लें की एक व्हडलो आवाज जाल्लो की दसऱ्याक सण हो सगळ्या आमच्या हिंदू धर्मियांचो सण पण
जे भायरसून एक कोण तरी एक गाडी घेऊन येतात फुलां विकपा खातीर, खंयचे हांगा काय रेजिस्ट्रेशन ना काय ना, आनी कोण तरी भुरगे जे हांगा काय गोंयकार म्हणपाकूय तांकां आमी शकना, अशे लोक रस्त्या सायडीन बसून फुलां विकता. हे लोकांक तेंची इलिगलिटी दाखोवन प्रशासनाक काडपाचो प्रयत्न जो तेणी केल्लो आनी तो सक्सेसफूल जाल्लो. तेणी लोकांक सांगलेलें की ही जर अरेंजमेंट आमी केली जाल्यार ती लोकां पर्यंत पावतली. आमी पळयतात की प्रत्येक फावटी सगळे म्हणटात की बाबा मार्केटान अशे लोक बसतात तशे लोक बसतात, पण ते बाबा ताका ऑप्शन कितें हे करपाक कोण फुडें आसना. पण तोखणाय इतली करीन शिपेची दिसता की तेणी सगळे लोक अशे बिजी शेड्युलांतले लोक, सगळ्यांचो प्रत्यक्षान व्यवसाय कितें ना कितें काम धंदो आसा, पण ते सोडून समाज कार्यासाठी आनी एक बरी मेसेज सारकी पावतली आनी गोंयकारांक आपले ओरिजिनल कितें आसा ते फ्रूट फळ जितलें कितें फुलां चवथीक जी सामग्री लागता ती सारकी लोकल लोकां कडल्यान घेवपाचो एक संद जी आहा ती तेणें हांगा उपलब्ध करून दिल्ली आसा. आनी बऱ्यापैकी हांगा मांडावळ पळयल्यार दिसता सगळी तरेची फ्रुटां आसतली आनी काही दिसांनी हांगा भाजयो ज्यो माटोळीक आमचें जें सामान लागता हेची सगळी परवड ते हांगा मांडटले आनी सगळे लोकांक हांगा म्हापशेकार म्हणा किंवा इतर जे गोंयच्यान जितले लोक ह्या बाजारा कडेन वळटा तांकां एक बरें ऑप्शन तेणी दिलां. आमी फक्त म्हणत उरताले की भायले येवन बसता, पण आमचें खंय, पण जे आयज सगळे बिझनसमॅन व्हडल्या व्हडल्या गाडया मोटारांनी भोंवपी आयज हो वेवसाय करता ती एक प्रेरणा तेंचे कडल्यान आमी शिकपा सारकी आहा की आपलें हें आमी डेली खातात, पण आमी जर लज जर धरली मनान जाल्यार आमी आयुश्यान कांय करपाक पावपाना आनी रेवल्युशनूच करपाक पावपाना. सो तें जर जातलें जाल्यार सुरवात ही आपल्या कडल्यान जावपाक जाय आनी ही मेसेज तेंचे हे कावंटर आयज आमकां दिता. आनी खरेंच हांव तेंची प्रशंसा इतल्या गोश्टीक लागून करता की एक बरें एग्जाम्पल प्रेसिडेंट तेणी आमच्या सगळ्या युवकां लागीं दवरला. हांव एक हिंदू युवा शक्तीचो मेंबर. सगळ्यात पयलीं हांव थँक्यू म्हणटा आमच्या सरपंचाक शुभम सराक की त्यांनी आमकां हांगासर एक आस्वाद दिलो आनी आमकां हांगासर एक बिझनस उबारपाक दिलो. हांगासर मेन इंटेन्शन आमचें बिझनस उबारप म्हटल्यार एक तर क्वॉलिटी दिवप आनी खंय तरी एक थूक जी आहा जावं खंय तरी खुबशे फळां दूशीत दिल्ली गेल्या ती देवाक खंय तरी आमी अर्पण करता ते खंय तरी आमी कमी जावपाक आनी एक बरी सामकी क्वॉलिटी ऑफ फ्रुट्स आमी खंय तरी देवाक अर्पण करपा खातीर हो आमी उपक्रम केल्लो आहा. हो उपक्रम हांगाच न्हू तर आमी ऑल ओव्हर गोवा करतले. हळूहळू ही आमी सुरवात केल्या आनी ही सुरवात आमचो तुमच्या आशिर्वादान अशीच फुडें व्हरपाक आमकां खंय तरी सहकार्य करपाचो. गोवा हिंदू युवा शक्तीक असोच खंय तरी सपोर्ट करपाचो जसो सपोर्ट तुमी अजून पर्यंत करत येयला. जशें जशें आमी खंय खंय वयता खुबशा प्रोग्रामांनी थंय आमकां खुबसो सारो सपोर्ट दिल्लो आहा तसोच ह्याय एका प्रोग्रामाक आमकां सपोर्ट करपाचो हे म्हणून हांव 2 शब्द म्हाजे सोंपयता. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.